थाकाय देवा गुन्यांवकार करनाका ताच्या बऱ्या करण्या वरवीं तो बरो जाला. जेजूक ते म्हणटात तुवें काल केल्ल्या सारकें न्ही. क्रिस्ता जेजू थंय म्हज्या मोगाच्या भयणी भावांनो, एक 3-4 वर्सां फाटीं घडिल्लें एक गडीत तुमचे मुखार सांगता. त्या दीस रातीन जेवण जातस आमच्या टीव्ही हॉलांत हांव बसून टीव्ही पळोवन आसलो. एक संदर्शन चलोवन आसलें. एक महाचिंतपाचो व्यक्ती, एक तत्वशास्त्री, ताचें संदर्शन जातालें. आनी त्या दाळा हो संदर्शक ह्या व्यक्ती लागीं विचारता, आयच्या आमच्या ह्या संवसारांत जिविताची मौल्यां कोसळटाना आमचे समाज फुडाराक कितें जायत तुका भोगता. तेन्ना हो मानेस्त अशें म्हणटा, रिमेंबर वी आर लिव्हिंग इन ए पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड. To live in a post-truth world is quite different from living in a classical world. हांव चिंतूंक पडलो, हें पोस्ट-ट्रूथ म्हळ्यार कितें? पोस्ट-ट्रूथ संवसार म्हळ्यार कितें? ताच्या उपरांत जायते संशोधन हांवें केलें आनी म्हाका कळोन आयलें की हो शब्द 1990 आनी 6 वर्सां म्हणसर ऑक्सफर्ड डिक्शनरीन नासलो. हाचो अर्थ आसा वेगळोच. पोस्ट ट्रूथ वर्ल्ड हॅज नथिंग टू डू विथ द वर्ल्ड दॅट कम्स आफ्टर ट्रूथ. Rather, it has something to do with the distorted truth. 2016 वर्सांत 2 गडी तांगडली आनी ह्या वेळार हो शब्द पोस्ट ट्रूथ ह्या फडकिरो संवसार फामाद जालो. एका कुशीन अमेरिकांत डोनाल्ड ट्रंपाचें इलेक्शन चलतालें आनी ह्या इलेक्शना वेळार फोट कितें आसली ती सत म्हूण गाजोवंक सुरू केलें. आनी त्याच वर्सा लंडनांत या ब्रिटनांत ब्रेक्सिट मुवमेंट स्टार्ट जालें. आनी ह्या ब्रेक्सिट मुवमेंटांत 2 पंगड आसले. युरोपाच्या युनियनांत जावन आमी भायर या म्हणून एक पंगड म्हणटा आसतना युरोपा सांगात आमी रावया म्हणून आनी एक पंगड. तांणी तांचीच सतां मात्र दाखयलीं. जिविताची आनी एक उस, समस्येची आनी एक उस दाखयली ना. अशें फोट आसलें सत जालें आनी कितलें तें सड गाजलें, फोट सत जावन बदललें. आनी हाका म्हणटात पोस्ट ट्रूथ म्हूण. आनी आयचो संवसार असलो संवसार. म्हाका कितें जाय तें हांव सांगतां आनी तेंच सत म्हणून संवसाराक हांव गाजयतां. आनी केदोळ म्हणसर हांव तें गाजोवंक शकतां की ते दाळा फोट सत जाता, सत फोट जाता. असलो संवसारांत आज आमी आसां. आमचे दोळे आमी उक्ते करून पळोवन जाल्यार, आमच्या कानाक आमी आयकलां जाल्यार भोवशा आमच्या समाजांत जसं आमच्या भारतांत आज कितें घडटा, कशें फोट सत जाता आनी सत फोट जाता ताचें आमकां बरें समजता. आयची 3 वाचपां मोगाच्या भावा भयणीनो ह्याच विशयांत उल्लेख करनासात. आयचें पयलें वाचप एजेकियल प्रवादीच्या ग्रंथांतलें. एजेकियल प्रवादी कडेन देव अशें उलयता, तुमी कितें म्हणटात? हांवें करचें, देवान करचीं कामां सारकीं न्हय? तुमी करचीं मात्र कामां सारकीं? देव शिंता आपल्या लोकां वयर. कित्याक? तांकां जाय तें देवान करी जाय, तांकां बरें दिसचें तें देवान करी जाय. देखून देव तांकां सांगता, कोण नितीवंत मनीस आपलें नितीवंत सांडून वायट करता आनी मरता तेन्ना देवाक गुन्यांवकार करिनाका.
ताच्या अनितपणा खातीर तो मेला. त्याच वेळार जर तर एकलो पातकी मनीस, खोटो मनीस आपणाचे वायट सोडून बरो जावन जियेता जाल्यार ताकाय देवाक गुन्यांवकार करनाका. ताच्या बऱ्या करण्या वरवीं तो बरो जाला. तर आमी जर तर बरें जाता तें आमच्या करण्या वरवीं, जर तर आमी वायट जाता आमच्या करण्या वरवीं. मोगाचें उडास दवरया, कित्याक माथ्याक आमी वत्ता तें पांयांक देंवतलेंच. तेंच आज आयच्या वांजेलांत आमकां आयकोंक मेळटा. आयचो वांजेल आमी समजाचे जाल्यार ताच्या पयलेंचो एक अध्याय आमी पळय जय. थंयसर आमी पळयता जेजू जेरुसलेम टेंपलाक भितर येता आनी सगळें टेंपल शुद्ध करता. व्यापाराचें घर आसलें तें तो नितळ करता आनी तो म्हणटा, म्हजें बापायचें घर जायचें मागण्याचें घर आनी तुमी केला ती एक व्यापाराची मार्केट. ते आसल्या साधुसेवांक, फारिसेवांक, जुदेवांच्या मालगड्यांक मस्त दुखता, तांकां राग येता. आनी दुसऱ्या दिसा जेजू परत येता आसतना जेजूक ते म्हणटात, तुवें काल केल्लें सारकें न्ही. आमी काय आमकां जाय म्हणून करना, ताका रित्यात, रेग्रात, नियमात. पूण ह्यो रिती, रेग्रो, नियमां कोणें केल्ली? तुमच्या फायद्या खातीर, तुमकां कितें बरें आसा देखून तें केल्ली न्ही. देवाच्या उतरां प्रमाणें केल्ली न्ही ती. देखून जेजू ही एक वपार दिता. 2 पूत आसले. व्हडल्या पुताक तो म्हणटा, वच म्हज्या ताका म्हळ्यार काम कर. कोण तो व्हडलो पूत? पातकी, खोटे, सुंकागार. कितें म्हणटात? ना हांव येसोना. देवाचेर तो उपराडटात. पूण उपरांत मन बदलतात, काळीज बदलतात, वचून काम करतात, जिवीत बदलता. उपरांत धाकटो पूत कोण ते? जुदेव, देवाक मोगाचे. ते म्हणटात आमी करता, पूण कितेंच करनात. तांचेंच जिवीत ते विबाडटात. पळोवच्या आयच्या संवसारांत ती अशेंच घडटा मोगाच्यान. आमी केदाळे म्हणटा, वॉक द टॉक. तुजें जिवीत आनी तुजें उलोवणें एकच जावं. वॉक द टॉक. लेट युअर ऑडियो अँड युअर व्हिडिओ बी द सेम. पूण आज घडना. आज आमी उलोवचें एक, आमचें नर्तें दुसऱ्यांच. आनी देखून जेजू आज आमकां सांगता, तुमचें जिवीत बदला. कशें? तुमचें जिवीत एकेपणाचें जिवीत जावं दी. देखून आयचें दुसरें वसाप फिलिपी घरांक बरयल्ल्या पत्रांत जेजू सांगता, तुमचें जिवीत एकाच मोगान, एकाच आत्म्यान आनी एकाच मनान एकवटलें जिवीत जावं दी. तुमचें जिवीत जेजूचें जिवीत जावं दी. देखून तो म्हणटा, सैमान तो देव तरी त्या समासपणाचो लोभ दोन रावलो ना. बगार मनशा सारको जावन गुलामाचें रूप घेतलें. कित्या खातीर? म्हज्या आनी तुज्या उदारगते खातीर, म्हज्या आनी तुज्या दैवीकपणा खातीर. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज म्हाका आनी तुका ह्या आधुनीक संवसारांत 2 व्हडलीं मिसांवां आसात. पयलें मिसांव आसा हें म्हजेंच वैयक्तीक जिवीत. आमच्या ह्या वैयक्तीक जिवितांत आमचें एकीनपण, क्रिस्ताचें जिवीत, कुरपेचें जिवीत आमी जियोंक शकचें, जियोंक शिकचें. Our life required to be authentic. Our life required to be integrated. Our life required to be honest to the core. And that's the reason Jesus is the model for all of us. We require to emulate the life of Jesus. आणि दुसरें, ह्या फटकिऱ्या संवसारांत आमी जियेत आसतना सतस ना म्हणलें आमच्या संवसारांत कान घालता आसतना म्हज्या मोरजे खातीर, म्हज्या फायद्या खातीर, म्हज्या संतोशा खातीर, म्हज्या स्वार्था खातीर कशेंय हांव सत करन घडटा म्हणल्या ह्या संवसारांत आमी आसता आसतना भोवशा ह्या संवसारा विरोध
आम्ही झूज माडूंक आसा. देवाचें राज परत आमी परगट करूंक आसा. देवाचें राज ह्या संवसारांत सत्ताचें राज तें, नितीचें राज तें, जिविताच्या मौल्यांचें राज तें आमी भोवशा आमी स्थापीत करूंक आसा. देखून आज मागोवया, एक नितळ काळीज म्हाका रोसून दिये देवा, आनी एक नितळ मोगाचें मोन तूं म्हाका रुपीत करून दी. आमेन.